सरकाराच्या नावान सरकाराच्या नावान सरकाराच्या नावान बीजेपी सरकारच्या नावान बीजेपी सरकाराच्या नावान आज हे एक दिसाचे हुयेली आणि बोबो आंदोलन पहिलेच फावट स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगी सुटके झुजारांची भुरगी करतात. कारण याद करपा खातीर विसरल्यांक याद करपा खातीर जेन्ना मनशाक आयको येनात मंत्र्यांक आयको येनात आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आयको येनात भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे हांकां आयको येनात तेन्ना तांकां आयको येवपा खातीर सरकाराच्या नावान यो बोबो आयज सबंद दीस 5 मे हांगा चलतल्यो या आझाद मैदानाचेर. यो बोबो आयज सबंद दीस या आझाद मैदानाचेर 5 पर्यंत चलतल्यो. 29 ऑक्टोबराक फॉरेस्ट भवनान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आपयल्ले आमकां 60 जॉब काडल्यार रेडी आसा म्हणून सांगलेले. फाटोफाट 40 म्हटल्यार 100 जॉब सामके तुमकां 10 नोव्हेंबरा भितर पावतले. आज तारीख जाली 26 कांयच पत्तो ना. पत्रां गेली खंय गायब जाली कांयच खबर ना. गेले 2.5 वर्सां आमी स्वातंत्र्य सैनिकांची भुरगीं वेगवेगळे आंदोलन करीत आसा. ताच्याच बरोबर आमरण उपोशणाच्या वेळार सरकारान हांगा भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद तानवडे येवन हांगा लिंबू सरबत दिवन आमरण उपोषण सोडयल्ले. हाचो अर्थ कितें? आमरण उपोषण सोडोवप लिंबू दिवन हाचो अर्थ कितें? म्हळ्यार तुम्ही मागण्यो मान्य केल्यो आणि तांच्या खातीर तुम्ही फुडाकार घेतला आणि करतले. पण आयज कांयच पत्तो ना. कारण तांच्यांनी सांगले तशें केलेच ना. हाचो अर्थ कितें जाता तर ही फटिंगपणां. तुम्ही अशाच तरेची फटिंगपणां आपल्या घरान बायलां आणि भुरग्यांक सांगतात काय? भुरग्यांक अशेंच सांगतात पळय ते भुरगे फ्रीडम फायटरांचे भुरगे बसलेले तांकां आमी उठयले. फ्रीडम फायटर बसलेले तांकां आमी लिंबू सरबत दिवन उठयले आनी तांच्या फाटल्यान सुरो खोपलेलो काच 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 करून सुरो मारलो. सुरो फाटल्यान कसो सुरो मारलो? जॉब दिता म्हणून सांगले. अजून कांयच पत्तो ना. फाटल्यान फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक तितको सुरो मारपाचो आसात. मारो समजून तरी घेयात. दिता कित्याक आश्वासनात लेखी बरोवन दिल्ले सरकारान 28 जानेवारी 2021 ह्या तारखेक लेखी बरोवन दिल्ले. 29 ऑक्टोबर फॉरेस्ट भवनान आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणपाक लागले 60 जॉब रेडी आसा 10 नोव्हेंबरा भितर सगळ्यांक पावतली. फाटोफाट 40 म्हटल्यार 100 सगळ्यांक पावली. म्हाका सांगात मुखेलमंत्री बाब डॉक्टर प्रमोद सावंत तुमच्या घरान आदर्श तशेंच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे हांच्या घरान आदर्श भुरग्यांक कितें शिकयतात? तुम्ही सत्य शिकयतात का फटींग शिकयतात? अशा तरेचे तुम्ही सुरो मारतात फाटल्यान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांचेर. हे बरोबर? हे तुमचे आदर्श ह्या भुरग्यांक शिकयतले फुडें? 2-2.5 वर्सां जे आंदोलन आमी करताले ते तुम्ही सोंपयले म्हणून हांगा लिंबू सरबत दिल्ले. आयज आंदोलनाक बसलेलो एक स्वातंत्र्य सैनीक स्वर्गाक पावलो बाब नागेश च्यारी. ताका 2 दीस असेंब्लीच्या वेळार साधे होमेज सुद्धा पे करू ना. श्रद्धांजली सुद्धा दिली ना. बाकीचे सगळं तुमकां खबर असतात पण हे काय तुमकां खबर आसना. ताज्या एकल्याच चलयेक आणि एकल्याच चल्याक अजून पर्यंत जॉब मेळना. करता म्हणटात आणि करता म्हणटात फक्त आश्वासना आणि बरोवन दिला. हाचो अर्थ कितें? होम डिपार्टमेंटा थ्रू तुम्ही बरोवन दिला हाचो अर्थ कितें? सरकारान आमकां म्हळे हे बीजेपी सरकार आमी प्रयत्न करतले सगळ्यांक जॉब दिवन मेकळे करतले फुडें आणि केन्नाच तुम्ही फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांनी जॉब म्हणटा ते म्हणपाचें ना. हाचो अर्थ कितें? तर सगळ्यांक तुम्ही जॉब दिवन मेकळे जातले. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या तर्फे आमी जॉब मागून आसलेले. आमी परमनंट जॉब मागला आणि हांव मागता ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे MD नावती हांच्या कडेन तुम्ही ती लेटरां आमकां परत परत धाडू नाकात. नाजाल्यार तुमच्याच घरा येवन
तुमच्याच घरा येऊन आम्ही फुडल्यान बसतले आणि आंदोलन करतले हे लक्षात दवरात. जर तुमकां धाडपाची आसा लेटरां फिक्स जॉईन जावपाची लेटरां धाडात. 60 म्हटल्यात 40 म्हटल्यात 100 म्हटल्यात ती धाडात. ना जाल्यार हे आंदोलन आयज जे सुरू केलात सरकाराच्या नावान आयज याद करून दितात तुमच्या कानापर्यंत पावपा खातीर हे बोबो. कारण ज्यांना मनशाक आयको येनात त्यांना बोबो मारचे पडटात. मेल्ले त्यांना बोबो मारचे पडटात. नाल्यार आयको येनात. या आझाद मैदानाचेर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंय स्वतंत्र जावपा खातीर आपले रगत साणयले त्या स्वातंत्र्य सैनिका खातीरूय आमी हांगा जे प्रत्येक फावटी येतात आणि त्यांच्याकडे मागता आमी हेवूय सांगपाक सोदतात हांगा आमी गाराणे घालतलेत. प्रत्येकाच्या नांवान घालतलेत. जे मिनिस्टर सगळे आसात जे ही भुरगीं बसलेली आसात फेडाची भुरगीं ही प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएंसी आसात त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून राखणादेव जावं बेताळ जावं वाठारेश्वर जावं ग्राम पुरुष जावं हांच्या सगळ्या फुड्यान आमी घराणे घालतले तुमच्या नांवान. जर तुम्ही डिसेंबराच्या 10 तारखे भितर जर जॉबा केली ना जाल्यार आमी मागतात तुमच्या फॅमिलीक जशें तुम्ही आमच्या स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांक आणि स्वतंत्र सैनिकांक हांगर तशें हाल केले अडेच वर्सां तशें मागतले आमी घराण्यान. तुमच्या हाल जावं तुमच्या भुरग्यांक त्रास जावं म्हणजे कळपाक जाय तुमकां त्रास म्हणटा ते कितें. जे त्रास तुम्ही आमकां हांगर दिले अडेच वर्सां जे त्रास तुम्ही आमकां भोगपाक लायले हांगर परत हाडपाक लायले तुम्ही म्हणटात ना तुम्ही परत येवं नाकात आमी तुका जॉब दिवन मेकळे करतात. परत कित्याक हाडटात तर आमकां परत हांगा कित्याक हाडटात. आमकां येवपाची तयारी ना. फटींगपणां कित्याक करतात. 60ची आणि 40ची जॉबा गेली खंय. CIDक सांगात नाल्यार CBI सांगात ते बेकार पडलेले आसात. जॉबा खंय गेली आणि पत्रां खंय गेली ते पळयात. नाल्यार होम डिपार्टमेंटान सगळे आरामात चल्ला. विचारले जाल्यार काय सांगिना. आमची भुरगीं वचून विचारतात पत्रां खंय पावली तांचे कडेन कांयच उत्तर आसना आमकां कांय खबरूच ना. हाजो अर्थ कितें तर तांचे मनान दिवपाची ना अशें दिसतात. आनी सगळ्यान मुख्य गजाल म्हटल्यार फटींगपणां जाल्ली आसा. जेन्ना तुम्ही गोंयचे मुखेलमंत्री आयज पर्यंत इतले मुखेलमंत्री जाले तांच्यांनी केन्नाच अशा तरेचो प्रकार केल्लो ना. तुम्ही जेन्ना म्हणटात की 60 जॉब आमी दिले 40 जॉब आमी दितात लेटरां रेडी आसात आणि ती लेटरां 10 नोव्हेंबर 15 नोव्हेंबर पावनात 26 नोव्हेंबर जाले. हाजो अर्थ कितें तर एका न्यू वर्ल्ड फटींगपणां म्हणटात. आणि अशा तरेची फटींगपणां हो आदर्श कोणाक शिकयतात स्वताच्या भुरग्यांक शिकयात तेन्ना तुमकां कळटलें. हांव मागता आमी आंदोलन करतले. आयज हे बोबाटू आंदोलन आसा सरकाराच्या नांवान आमी जी भुरगीं स्वातंत्र्य सैनिकाची आसात हाच्या फुडलें आंदोलन 1 डिसेंबरच्यान नेटान चालू करतले. आयज 5 पर्यंत ह्यो हुयेल्यो आनी बोबो चालूच आसतले सरकारच्या नांवान. ताच्या नंतर 1 डिसेंबराक नेटान येतले आमी सगळे स्वातंत्र्य सैनिकाचे भुरगे. ताच्याच बरोबर त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी भोंवतले सरकाराच्या नांवान बोबो मारपाक. त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी समजू नाकात आमी विसरतले म्हणून. आमकां याद दिवपाचें आसा त्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी तांणी कितें केलां तें स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांची कितें केलां तांकां याद दिवपाक आमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येतले. आनी सगळ्यान म्हटल्यार 1 डिसेंबराक हांगा पयलीं घराणे घालतले. ताच्या पयलीं सगळ्या गांवांनी आमी घराणे घालतले सरकाराच्या नांवान. आमी सांगूंक सोदता डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानवडे जे हांगा आयिल्ले लिंबू शरबत दिवन तांच्यांनी आमरण उपोशण सोंपयल्लें. अर्थ जाणून घेयात. आमरण उपोशण सोडप हाजो अर्थ जाणून घेयात. मागण्यो मान्य करप आणि ते पूर्तता करप हे जाणून घेयात. आमी हांगाच आसतले जो पर्यंत आता आमच्यो मागण्यो पूर्ण जायना तो पर्यंत आमी हांगाच आसतले सरकाराच्या नांवान.
सरकाराच्या नावान सरकाराच्या नावान सरकाराच्या नावान सरकाराच्या नावान सरकाराच्या नावान भाजप सरकाराच्या नावान आयज हे सबंद दीस बोबो आयकायात पणजेन कोणाक आयको येनात आयकोन घेयात बोबो म्हणटात ते कशे आसात ते जाणून घेयात सरकारा पर्यंत कान पावतात जाल्यार पावयात कारण बेड्डे जाला सरकार आयको येना म्हणून ह्यो सरकाराच्या नावान सरकाराच्या नावान